ताजो पाटलाव करतल्यांक, ताची शिकोवन आयकतल्यांक, देवाचे उतर तांचे करून घेतल्यांक प्रत्येक तरान ताचे उतर स्वीकार करून ताचे प्रकार जियेतल्यांक जेजू म्हणटा सरीचे राज गो तुमकां हो जाला. पूण बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे, आयकूंक सोकत आसले तुमचे कान. बळका जेजू ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आमी नियाळकडचो विशय जावन आसा जेजू आमच्या काळजाचे दोळे उगाडटा. जेजू आमच्या काळजाचे दोळे उगाडटा. जर तर म्हजें काळीज म्हजो ओत्मो काळोखांत आसा तर म्हजी कुडूस काळोखांत पडटली. जर तर म्हजो ओत्मोस म्हजी काळीजत काळोखांत आसली तर म्हजी कूड पदका पडटली. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता जेजू दोन रितीच्या व्यक्तित्वांक आमच्या मुखार दवरता. सिसांनी जेजूचेर येवन विचारलें, तूं कित्या वापारींनी उलयताय? ताका जेजू सांगता, पयलें जावन सर्गीच्या राजाची गुट सोमेस्त तुमकां फावोस जाला, तांकां पावस जावना. तुमकां फावोस जाला म्हळ्यार कोणाक? सिसांक, म्हणजे ताजो पाटलाव करतल्यांक, ताची शिकोवन आयकतल्यांक, देवाचे उतर तांचे करून घेतल्यांक प्रत्येक तरान ताचे उतर स्वीकार करून ताचे प्रकार जियेतल्यांक जेजू म्हणटा सरीचे राज गूट तुमकां फावोस जाला. तांकां न्हय, कोणाक? ते लोक जायतो आयिल्लो, नाना रितीचो लोक थंय आसलो, देवाचे उतर आयकूना, तांकां समजोवना, क्रिस्ताचे पाटलाव करनातले. आनी जेजू म्हणटा तांकां फावोस जावना. आमकां कळीत जालें दोन रितीची व्यक्तित्वां, दोन रितीची मनशां कळीत जालें. एक देवाचेर विश्वास दवरतलो आनी अविश्वास लोक. आमकां विश्वास आसा गी? आमी विश्वासी लोक गी? न्हय. आमी विश्वासी लोक गी? सांगा, आमी विश्वासी लोक गी? विश्वासी लोक न्ही गे. जर तर विश्वासी लोकांक जेजू अशें सांगता, जसे लागीं आसा ताका भरून वोमतोंच्या मोपान दितालो. जर तर अविश्वासी व्यक्ती आसा, विश्वास ना व्यक्ती जाल्यार ताका सांगता जेजू ताजे लागीं आसलें कान व्हरतलें. कितें? जसे लागीं आसलें भरून वोमतला वा कान व्हरता म्हळ्यार कितें? पयशे गी वा पयशे गी, गिरेस्त गाय गी? न्हय. कोण देवा थंय विश्वास दवरता ताका भरून वोमतोंच्या बापान मेळटलें. जावं पुरो कृपा, देवाचो सांगात, देवाचे आशिर्वाद सदां देव ताजे सांग रावतलो. कित्याक तो विश्वासी. जर तर कोण अविश्वासी आसा, विश्वासाचे ते ना, ताजे ते आसलें कान व्हरतले. जावं पुरो आशिर्वाद, कृपा ना जातली, जिवीत दिदस्पर जातलें, देवातून तो पयस जातलो. त्या खातीर विश्वासी जावंक उलो दिता. आनी त्या खातीर इसाया प्रवक्त्याचें पुस्तक काडून जेजू अशें कोट करता. कितें तें? तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूचें ना, दोळे सण पळयतले तरी तुमकां दिसचें ना. कारण परजेचें काळीज धरून दड्डें जालां, तांचे कान जाल्यात दाट, दोळ्यान पडलां दापान. नंतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें, तांच्या कानाक आयकतें, तांच्या मतीं समजतें. त्या दीस इसाया प्रवाद्यान सांगली ती उतरां. कितें तें? देव इसाया प्रवादी सांगता, केन्ना इस्रायल परजा परत परत पयस येत आसतना, पदकी जिवीत जियेत आसतना, ताका सण पयस येत आसतना देव सांगची उतरां परत आज जेजू आमकां सांगता, तुमची काळीज दड्डें जालां. नांगी आमकां शिकप आसा, बरें शिकप आमकां आसा, सट्ट आमी शिकल्या. बरें बरें काम आमचें तें आसा, बरें कामारी आमी आसा, जायत्या फिल्डान आमी आसा. संवसार प्रगती जाला, तंत्रज्ञान आसा, चिंतूंक जायना तसले संगती ह्या संवसारांत घडोवन आसात.
इतले सगळं प्रगती शिकोप असले तरी पूण सत कितें तें समजून घेवंक आमकां जायना जाला. जायते पटी आमचे मुखार आसा बरें आनी वायट. एक बरो निर्धार करूंक आमचे वटेन जायना. सगळें इतलें शिकोवप पुरो आसल्यार कित्याक तें सत म्हणून घेवंक जायना. एक दीस एकलो न्यूज एंकर, फेमस कन्नडा न्यूज एंकर, ताजे न्यूज वचून अशें सांगून आसलो, तूं दुसरी क्लास शिकलो, तुका कितेंच कळीत ना, तुका समजून येना. हांव 4 गांवांक गेलां, हांवें न्यूज वाचला आनी म्हाका जायतें कळीत आसा. तूं दुसरो क्लास, तुका कितेंच कळीत ना. आनी तो पॅनलिस्ट म्हणा लागलो, तुवें सांगचें सारकें, हांव शिकलो खाली दुसरी क्लास, हांव शिकलो खाली दुसरी क्लास, म्हाका कितेंच समजून येना. पूण एक सत कितें सत आसलें तसलें उलोवचें काळीज म्हाका देवान दिलां. सत आसा तशें उलोवचें काळीज देवान म्हाका दिलां. हे म्हागाचे भाव भयणो, आमी दोळ्यांत कुर्डेनी आमकां कान आयकता, पूण आमचीं काळजां वा काळोखांत पडल्यांत वा दड्डें जाल्यांत वा आयकनासतना जाल्यांत कशें, कारण कितें? पयलें जावन आमचें काळीज धरून हार्डनेस ऑफ हार्ट. देवाचें उतर जायते रितीन आमकां मेळटा. मिसाचें बलिदान येता, साक्रमेंत स्विकार करता, पूण बदलून निर्धार आमी घेयना. काळजाचें धरूणपण, आमचें व्हडपण अंकार आमचें तें आसा. काळजाचें धरूणपणा वरवीं आमचें काळीज काळोखांत पडलां वा दड्डें जालां, कुर्डें जालां. दुसरें जावन अज्ञान, इग्नोरन्स. अज्ञान म्हळ्यार शिकोवप ना म्हणलो, पूण शिकोवप आसा आमचें तें. हांवें सांगलें शिकोवप आसा, बुदवंतकाय आसा, समजुनी आसा, पूण कितें बरें वायट म्हणली समजून घेवची सकत आमचें नाय तें नाच जाल्या. त्या खातीर आमचें काळीज कुडेपणांत आसा. तिसरें, आमकां सूख शिकोवप जायतें मेळटा, सूख समजण मेळटा, जायते आयडियोलॉजी, जायती तत्व, फिलॉसॉफी आमच्या मुखार आसा आनी ताच्या फाटल्यान येता आनी सत म्हणल्यार आमी वखदोवन घेता. हाचे वरवीं आमचें काळीज दड्डें जालां, कुर्डें पडलां. देवाक दिवचो सोतें जावन देवाक दिवचो जागो आनी एका व्यक्तीक हांव दिता जालां, वा वस्तूक, ग्रेस्त गायक वा पयशांक, अशें देव गॉड सेंटर वचून हांव सेंटर जालां. जायते फावटी असंख्यो देवाचो जागो काणगे पावला. त्या खातीर हांव कुर्डो जालां जावं पुरो. 5वें जावन देवा थंय म्हाका आसचो विश्वास. जायत्या कारणां खातीर, जायत्या अणभवा खातीर, जायते पिढे खातीर वा सिच्युएशना खातीर म्हजो भावार्थ दंडळला. देवा ते विश्वास दवर हांव फाटी पडलां. हाच्या खातीर म्हजें काळीज दड्डें जावं पावलां वा कुर्डें पडलां. कितें करूंक जाय? पयलें जावन आमी मागोवंक जाय. कितें? देवाची कृपा आनी देवाची जाणवाय. जर तर कोणाक तें देवाची जाणवाय आसा, देवाची कृपा आसा, ताचें जिवीत बऱ्यान आसता. कितें मुखार कितें वाट काण घेवची म्हूण तो समजून घेता. बरें आसा, वायट आसा, कितें सारकी ती वाट काण घेता. त्या खातीर मागोवंक जाय आमी देवाची कृपा आनी जाणवाय. दुसरें जावन आत्मीक नवेसांव वा बदलावन. म्हज्या जिवितांत कितें बदलावण जायचें, कितें हांवें नवेसांव काण घेवचें, कितें आसलें बरें आसूंक नाय, मागीर बदलाक हांवें एक बरो व्यक्ती जावंक जाय. आध्यात्मीक बदलावण. तिसरें जावन कलतेपणांनी समर्पण. हांवें कलतो जाता तितलें म्हाका उक्तें जाता जाणवाय. कलतें जावंक जाय आनी म्हाका संपूर्ण देवाक समर्पूंक जाय. केन्ना हांव देवाक समर्पिता, म्हजें ओजें हाडूं जाता आनी देव म्हजें मोत उगाडता वा काळीज उगडता. तेन्ना म्हाका कळीत जाता देवाचें योजना. जर तर म्हजें काळीज देवा तें उगडलें तर, देवा तें भावार्थान आसा जाल्यार जेजूची ती उतरां उडा सगळ्या. बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे, आयकूंक सकत आसले तुमची कान. तीच कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. हांव आयला कुर्ड्यांक दिश्ट दिवंक. ह्या उतरांनी सोम्यान आपल्याचें मिसांव सुरवातलें. पवित्र सभेन हें मिसांव मुखारून व्हेलें.
आम्ही कर्मेलितांनी 2014 इस्वेंत विजन फॉर फ्युचर या नावाखाल दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिवचे एक योजन सुरवातले. थोड्यांक कांयच दिसना, थोड्यांक इल्लें दिसता, पूण हांची भुरगीं भलायकेन बरीं आसात, शिकपान हुशार आसात, तालेंतांनी भरलेलीं आसात. ह्या भुरग्यांक शिकप दिवचे योजनेंच विजन फॉर फ्युचर. ह्या मिसवाक तुमी कशें आदार दिवये? हर एक वर्सा आमी 3 बसांनी बायबल डायरी परगडता, कोंकणी, इंग्लिश आनी कन्नड भाशेन. ह्या बायबल डायरीच्या पेजीक हर एका पानाक तुमी स्पॉन्सर रावये. जावं पुरो तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, तुमच्या काजराच्या वार्षिकोत्सव संदर्भी, वा कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्यांचो उडास काडून ती अंतरलेल्या दिसा त्या दिसाची तुम्ही पेज स्पॉन्सर करतात जाल्यार तुमची नावां आमी त्या पानाचेर छापता. जे कोण बायबल डायरी वापरता तो तुमचे खातीर मागता, मात न्ही आमी आमच्या मागण्या वेळार तुमचो उडास काडटा. आनी तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी ही बायबल डायरी तुमकां पोस्टर धाडून दिता. हर एका दिसाची वाचपां, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही नोवेना आनी चालती मागणी ह्या बायबल डायरीर वापरता. तुमी उपयोग करयेत, तुमच्या मोगाच्यांक काणीक जावन दिवयेत. तर येया, तुमकां खंयची पेज स्पॉन्सर करूंक जाय, ती तारीख, त्या दीस कसलो आचरण आसा, आनी थंयसर कोणाचें नांव छापूंक जाय, आनी तुमचो विळास आमकां व्हॉट्सअप करा. आनी अशें बायबल डायरीची पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर दोळे दिसनातल्या आवय बापायच्या भुरग्यांच्या जिवितांत शिकपाचो उजवाड हाडया. देव बरें करूं.